सुरवात एक गीत घेऊया. I3 पेज नंबर 116. I3 पेज नंबर 116. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी आनीक एक पावटी देवाच्या पांयाशी आयल्या. ही मिसाची भेट भेटूंक कुशालकायेन मिसाची भेट भेटोवया. देवाक हारगां दिवया सगळ्या देण्या पासत. आनी आमकां सगळ्यांक तो एक करूंक सोदता जाल्यार आमी एक जावपाचें मन दवरुया. आयची मिसाची भेट खेरीत भाशेन सोंपून गेलेल्या हिलरी एंटनी पेरेरा ह्या आमच्या भावा पासत आमी भेटयता. ताका देवान स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाच्यो भासावण्यो ताचे पोरजे सवे सारक्यो जातात. आनी देव आपले पोरचेक भासावणी करता ती बांदून हाडपाची, मारून उडोवपाची वो काबार करपाची न्हय. जे भाशेन आब्रावांक भासावणी केल्ली तीच भासावणी आमकां सगल्यांक एक राष्ट्र एक फामील आमची घडूंक. पूण जायते पावटी आमी एक मनाची एक काळजाची जावंक चुकल्या. भावार्थान एक जावंक आमी फाटीं रावल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून प्राणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांगवार मरे सगल्यांक दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Soul
प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुझे परजेचे अपराध बगोस आमचे असक्तायेक लागून पातकांच्या बांदपासांनी आमी सांपडल्या, तांतली आमकां कोनवाळायेन सुटय. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अब्राम जमनीर पर्यान सोकला बागवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळे हांव तुजे लागीं कोळार करता. हिशोब नासलेली राष्ट्राचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका अब्राम म्हणची ना, तुजें नांव जातलें अब्राहम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेले राष्ट्राचो बापूय करता. तुका हांव सुफल करतलो, तुजे तावन हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुज्या सोस्तेंतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे सोस्ते भितर पिळकेचे पिळकेक तोखपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलो. एक शासनाचो करार असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्तेचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले सोस्ती तुका बिराड करूंक आसाय तो देश हांव दितलो, म्हणजे कानाचो सगलो देश. सदांकाळ तो तुमी भोगच्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्राहमाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो कोळार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी सोसोद पिळकेचे पिळकेंत. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावन दी. सोरेस्पराक सदांकाळ आपले कराराचो उगडास आसा. पोत्तून म्हणुया, सोरेस्पराक सदांकाळ आपले कराराचो उगडास आसा. सोरेस्पराचे आनी ताचे पदवेचेर तुमच्यान मन दवरात. दीस रात तांचे मुखामोड सोदीत रावात. ताणें केल्ले ओचऱ्या विस्मिताचो ताचे तोंडांतल्यान निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब. सोरेस्पराक सदांकाळ आपले कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाचे पुता दुवानो ताणी विचून काडलेल्या जाकोबाचे भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकान शेक प्रितमेचे ताची पदवी चलयता. जबाब. सोरेस्पराक सदांकाळ आपले कराराचो उगडास आसा. हजार पिणकाक दिल्ल्या उतराचो आपले कराराचो सोरेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपोत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सोरेस्पराक सदांकाळ आपले कराराचो उगडास आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सोरेस्पराचे उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून जुदेवांक म्हणलें, सत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. अब्राहम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. आमचो बाप अब्राहम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव म्हजीच वडवीक करीन जाल्यार म्हजी वडवीक कांयच न्हय. म्हजी वडवीक करता तो म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच, तरी तुमी ताका ओळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखता. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलेलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातो. पूण हांव ताका वळखता आनी ताचें उतर सांबाळटा. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राहम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें अब्राहमाक देखलोय? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगता, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवान जेन्ना संवसार रचलो आनी मनशान पातोक केलें आनी मनशाक देवान वैकुंठांतलो भायर घातलो, तेन्ना सोडवंडार बसयलो आनी ह्या मनशाचें एक आख्खें एक कूड वो एक फामील एक घोराबो घडूंक देवान आदीं तावन आपली येवजण सुरू केली. आनी त्या पासत सुरवेक तावन बरे भशेन एक एकल्या आपल्या विंचलोल्याक धाडून ताणें ही पोरजां घडून हाडली आनी ताका म्हणलें इज्रायल पोरजां. आनी इज्रायल पोरजां घडून हाडटा आसतना अब्राहमा वरवीं देवान मनशां लागीं करार केलो आनी हो करार हे आख्खे पोरजेचें एक व्हड राष्ट्र करूंक, सगल्यांक आख्ख्या संवसाराच्या मनशांक एक करूंक. आनी एक करूंक जेन्ना देव भासावणी करता तेन्ना ताचे बराबर हेर सगळीं देणी भासायता. एक पोरजा कशी हो आख्खो संवसार आसा तो बरे भाशेन एकामेका सवें वांटून एकामेका सवें बरे भाशेन जिवन, कित्याक आमी एक पोरजा, वी आर रिलेटेड. आयज आमचो संबंद, आमचे रिलेशन्स रोगताचे न्हय. वी आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड एवरी वन. आमी वेगवेगळीं कुळां आसात, वेगवेगळे देश आसात, वेगवेगळे भाशेचे लोक आसात आनी तेय वेगवेगळे लोक जे आसात वेगवेगळे भाशेन देवाक बसतात. म्हणटूच जायते वेगळेपण आसा, डायवर्सिटी आसा. पूण ह्या सगळ्यान भावार्थाचो एकवट आमी घडून हाडपाक अब्राहम आमचो बापूय, भावार्थाचो बापूय. आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानान जें कितें हे जुदेव म्हणटात आमचो बाप अब्राहम, ओय भावार्था वाटेन अब्राहम आमचो सगल्यांचो बाप जाल्यार ताचे सवें जरी तर आमी एक जातले हांव जाल्यार जेजू क्रिस्त एकलोच सोडवंडार, जो देवान आदीं तावन
आपले येवजणेन घातलेलो, मनशान पातक केला त्या मनशाक सोडूंक आयज घडी आमची पातकां वाडत आसात. आयज आमी एक जावन रावंकूच सोदिना. आयज आमी एक मनान वो एक काळजान जिवन जी संवसाराची देणी देवान आमकां दिल्ली आसात ती एकामेका सगळें घडी वांटूंक सोदिना. एक एकलो आपण व्हड जावपाक सोदता. राष्ट्रा मदें कॉम्पिटिशन, सुपर पावर कोण नंबर 1, एकामेकाक खाला उडोवंक जायते प्रयत्न चल्लेले. आजून पासून घडये हे प्रयत्न चल्लेलेच आसात. आनी एकामेकाक ना करूंक आनी आपल्या हातान पदवी घेवंक थोडे दीस घडये वावुरतात. देशाची खबर सोडुया. आमी सगळीं भावार्थान एक, आनी हेच देवाक मानता, आमी सगळीं भावार्थान एक जावं. आमी खंयसरूय आसूं, कसलेंय काम करूं, खंयच्याय घराब्यांतलीं वो खंयच्याय गोत्रांतलीं आमी जावं, आमी सगळीं भावार्थान एक. आनी आमचो भावार्थ देव आमचो बाप. आनी ह्या आमच्या बापान आमचो इतलो मोग केला की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासो त्या संवसारान धाडला. आमचें एक राष्ट्र घडूंक. म्हणटच एक राष्ट्र एक गोराबो कसो आमकां जी देणी दिल्ली आसात ती आमी एकामेका सवें बरे भाशेन वांट्टल्या. आमकां सगळ्यांक एक केल्यान जाल्यार आमी एकामेकाक रेस्पेत मान दितल्या. एकामेकाची डिग्निटी जी आसा देवान दिल्ली ती सांबाळटल्या. ताका अपमान करची ना, ती तोडून उडोवची ना. तर अशें आमी घडये जायते पावटी केलां. असल्या वायटान आमी सांपडल्या, पातकान पडल्या आनी पातकाची आमी आतां घडये ही खास्त भोगता. हो पातकाचो परिणाम आमच्या संवसाराचेर जायत आसा. देवाचे काकलुतीक आनीक एक पावटी उलो मारुया. कित्याक तो काकलुतसार आनी जी भासावणी ताणें अब्रामा वरवीं आमकां केल्या तो ती सोडचो ना, मोडचो ना. पूण ही भासावणी आमकां फावो जातली जाल्यार भावार्थान आमी थीर रावूं. आनी होच आमचो भावार्थ. जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार, देव आमचो बाप आनी पवित्र आत्मो आमकां आमचे वाटेन चलयता. तर सगळीं आमी एका मनाची एका काळजाची जावन आमची ही भेट देवाक भेटोवया. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. आपलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र स्मिच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवन. काकलूत सारा देवा तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न तुका फावो ते परी भेटूंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी जोडीशी कर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां. बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तीच पोरींचे वण जातूस ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट पोरगो टोया. तुझ्या गुरसांनी पुनर्जीवनपणा होरवी तुवें आमकां सोडली सोमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा हिलरी आग्नेलो पेरेरा ह्या आमच्या सोपून गेल्ल्या बाबाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या हेर सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन कोविड-19 ह्या दुयेंसान सोपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दर दिसाक तुजी काकलूत मागतल्यांची तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुसे
भाग्योन धर्म दिता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं आनी आमी सगळीं ताची भुरगीं देखून आमकां तो एक करूंक सोदता. तर एकाच फामिलीची, एकाच देवाची भुरगीं कशीं बाराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक येता. ती आमचेर जट्टी आनी खास हाडिना आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे पुतळेच्या म्हाका पावला, पूण तुज्या एकाच क्षणांत म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र संस्कारांत आयलोल्या ह्या जेजू लागीं आमचो एक वोट आमी ह्या वेळार करुया. आत्मीक कुमन्यावांचे हे मागणें ह्या वेळार आमी करतल्या. सगळ्या भावार्थान जेजूक आमचे भितर घेवया. सगळी आमची भिरांत, सगळे आमचे डेंजर्स पयस कर म्हूण ताचे लागीं मागुया. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र, तूं भोव पवित्र. संस्कारांत हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू ओन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्याक घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना, म्हणटूच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Soumia Jésus,
सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू ये आमच्या काळजात राहू ये सुम्या जेजू ये आमच्या काळजात राहू ये आमच्या काळजात राहू ये सुम्या जेजू आमच्या काळजात राहू ये आमच्या काळजात राहू ये. आपल्या खाशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना पूण आमा सोमेस्तां पासत सोडून दिलो ताका दिला म्हणटोच सगलीं बरीं देणी आमकां दिनासतना तो रावचो ना. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, आमच्या आत्मीक पसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदी आनीक एक पावटी उगडास करता. हे दीस क्रुशल डेज म्हणटच सगल्यांनी बरे भाशेन काळजी घेवची. टेक ऑल द पॉसिबल प्रिकॉशन्स जी आमकां सुचयल्लीं आसात, आमचे लागीं मागलेलीं आसात. स्टे एट होम, घरा रावया सगलीं, आनीक घरा रावन एकामेका सवे आमचे संबंद घट करुया, मागण्यांत दीस सारुया, देवाचें उतर वाचुया. आनी जाता ते भाशेन आमी एकामेकाक बरे भाशेन सुरक्षीत दवरूंक आनी आमची जोणेकल्याची सुरक्षा आमी सांबाळूंक वावरुया. सोर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सोर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येवन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीन वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक, आमच्या दोतोरांक, नर्सींक आनी हेर सगल्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गीत घेवया. I-28 पेज नंबर 133. I-28 पेज नंबर 133. सगळे तुझे अपमान मोगाचो देव बक्षी
उपकारा तू